मोगाच्या बाबा भयणीनो, जून महिन्यांत आमी आसा. फाटल्या 2 म्हयन्यांनी कोरोना पिडे वरवीं लॉकडावना वरवीं एका रितीन आमी बंदडेंत आसले. थोड्या मापान ही बंदड आखेर जावन येता अशी दिसता आनी आमी परत सोम्याच्या पांयतणी हांगासर आयल्या. ताची दैवी कृपा मागोवंक. बाबा भयणीनो, आमचो देव मनशांच्या कश्टांत सांगात दिवचो देव. आमचो देव मनशांचो मोग करचो देव. ताच्या अपरिमीत मोगान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ताणें धाडलो आनी आपलो परतो मोग ताचे मारीपात दाखयलो. आनी त्याच जेजून आपलें पवित्र काळीज आपल्या मोगाचो गुर्तो जावन आमकां उगडापें केलें. आनी त्याच पवित्र काळजाक हो म्हयनो समर्पून दिला. बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या पवित्र आराधना वेळार जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी सगळो संवसार समर्पिया. आमी संवसारा खातीर मागोवंक जाय. देवाचो मोग, देवाची काकुळटो आख्या संवसाराक लाबोंक जाय. कश्टांत असो हो संवसार, घुसपडेंत असो हो संवसार, काळोखांत असो हो संवसार आज देवाच्या कृपेन आज सुटका लाभसय. सर पिडेतावन मुक्त जायचय. कोरोना म्हणल्यार मारेकार पिडेतावन मनशां सुटका लाभसय. वाऱ्या वादळांतावन सुटका लाभसय. संवसारार येवच्या अनवरांतावन सुटका लाभसय. आख्या संवसारांत शांती समाधान राज करी जाय. देवाचें मोगाचें राज तें जावं दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. बाबा भयणीनो, देवान आमकां दिल्लो हो वेळ मागण्यांत आमी करसया. 1 घंटो आराधना सो तुमी सक्कडनी कोण सक्कड TV मारिपात भाग घेतात तुमच्या घरांनी हर एकलीं हो 1 घंटो सोम्या खातीर समर्पया. तुमचे काळीज जेजूक समर्पया. जेजू कडेन बावार्थान मागा. जेजूनच म्हळ्यार मागा मेळटलें. सदां तुमकां मेळटलें. बडया उक्तें जातलें. मागा तुमी घेतल्यात देव आमकां दिता. त्या बावार्थान भक्तीपणान आमी जेजूक आराधन करया. गुपीत म्हज्या देवा म्हणलें गीत आमी गावन त्या दैवीक मोग आमचे खातीर ताणें उगडाप केल्लो आमी आतां ह्या वेळार भोगूंक तो प्रयत्न करया. उंड्या रुपार जेजूक आमचे मदें आपोवया.
सगळेस तुका काळसाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सवाता. बाबा बहिणी, गोपीत उंड्याच्या रोपार जेसू मुझे आणि तुमचे सवे हजर असा. मनशा कुळाच्या मोगान तुका आणि म्हाका दिसपडत्या आमच्या जिवितांत सुखा दुखांत कष्टांत खंतीत बेसारायंत निराशंत आनी सलवणेंत सांगात दिवचे खातीर एक उंड्याचें रूप ताणें घेतलें. गोपीत तरान ह्या उंड्यान तो म्हज्या आनी तुमचे मुखार हाजीर आसा. ह्या सोम्याचें हें पवित्र रूप नियाळतना बाबा भयणी, म्हजे खातीर ल्हान जाल्लो कालचो जाल्लो सोमी म्हजे खातीर मनशा रूप घेवन कालवारीच्या दोंगरार आपलें जिवीत म्हज्या आनी तुजे खातीर मनशा कुळा खातीर समर्पण आपल्या रक्ताचो निमाण तेंबो पर्यंत परत्या रितीन वारयल्लो मोगाळ सोमी आमचे मोदें आसा. बाबा भयणी, ह्या सोम्याचो मोग आमी नियाळ करतना आमचे काळीज निजाकी सलवता. केदो पवित्र मोग कोणेच मनशान दिवंक सकनासलेलो पवित्र मोग बाबा भयणी जेसून आमकां ताणें दिलो. ह्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा. ह्या मोगान तुमी जिवंक बाबा भयणी आमकां आमी समर्पिया. जें तुजें आनी म्हजे खातीर सोम्यान दिलां तें आमी घेवंक जाय. तसो पवित्र मोग आमच्या जिवितांत बरोवंक जाय, काळजान मनान, आनी तो जिवंक जाय. ह्या उंड्यार परसचे जेजूक आमी आमकांच समर्पिया, आराधन करया. भावार्थांत ह्या सोम्याक आमी वळखून घेवया. ह्या सोम्याचो भावार्थ तोम्यातय आमचो भावार्थ गरजेचो, पातयेनी गरजेची. उंड्यार पारस जेजू आपल्या रुपान आमकां दिसतना तरी संपूर्ण तरान आमी पातयेता. बाबा भयणी, कितलोसो लोक जेजू थरशीन आयले, एक साद्या मनशार परसल्या ताका हर एकले पातयेले, विश्वास केलो, हांव सत म्हणटा म्हण लागले आनी ते बरो जाले. तर आमी आमचो भावार्थ घट करया, जेजूचेर पातयेवया, आमकांच समर्पिया आनी ह्या जेजूची सकत आमी मागून दुसऱ्या चरणां आमी गावया. देखो आपण साकून पडकूंकूस नोसो एक पुत्रा तुझ्या बावातीर मुसो देव सांगता तेसो भक्ती सन्मानता सताचे ओता सतस मानता देव सांगता तेसर भक्ती सन्मानता सताचे होता सतस मारता. बाबा भयणी, देवाचोय म्हजो भावार्थ अखंड. गोरवांच्या गोठ्यांत एका बाळशा रुपार जल्मल्ल्या त्या सोम्याक त्या तेगा रायांनी नमान केलो, ते पातयेले, तसो भावार्थ तीर आसलो.
गवळी ते सद्या बाळका पळून बोरते संतोष पावले देवाची महिमा त्यांनी देखली कित्याक तसो बाबार्थ गट आसलो बाबा बहिणी 12 वर्सां जिवितांत पिडे वरवीं कश्टोन चलवून निराशेक पावल्ली ती स्त्री भावार्थान बरोल्ली एकच तिणें तिची इतलाक म्हळें ताचें आंग वस्तूरूं आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातलें बाबा भयणी 38 वर्सां आपल्या जिवितांत कश्टोन आनी सोलमोन निराशेक पडलेले त्या आरीगरान जेजूचेर बाबार्थ दवरलो आनी एकाच बाबार्थान ताका गूण केलो परीक्षेक वळख जाल्यार कानानकार स्त्रियन बाबार्थ सांडोना ती जेजूचेर पाती येयली सम्या तुवें म्हजे दुयेक गूण केल्यार पुरो म्हणा लागली आनी त्या बाबार्थान जेजून तिका तिचे दुयेक बरी केली केदो व्हडलो बाबार्थ बाबा भयणी जेजू ते बाबार्थ कोण दवरता तो चलवना जिवितांत अखंड बाबार्थ देवा ते आमकां गरजेचो उंड्या परसच्या जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरया मनशापण आनी देवपण मिसलल्लें हो पवित्र उंडो आनी ह्या उंड्यांत बाबा भयणीनो जेजू खरोच हाजार आसा ताच्या देवपणांत आनी त्या जेजूक आमी सत मानया आमचे खातीर जेजून आपलें देवपण लिपयलें मनशा सारको मनीस जालो मनशा मदीं तो भोंवलो मनशा मदीं तो जियेलो मनशा बरी भुकेलो मनशा बरी ताणेलो मनशा बरी तो जियेलो बाबा भयणी आपल्या आखरेचे घडये कालवारीच्या दोंगरार भरादी कुरिस्कान घेवन अकमानाचें मरण तो मेलो कुर्सार 3 घंटे काडलो आनी ह्या वेळार असल्या हीनपणान ती उजव्या कुशीच्या सोरान ताचेर बाबार्थ दवरलो आनी ताका सर्गींचे राज पावस जालें बाबा भयणी हर एका परिस्थितींत जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरचो गरजेचो जावं दी कश्ट जावं दी विघ्नां जावं दी अनबारां जावं दी पिडा शिडा जावं दी सुलभणी जावं दी नश्ट खंयच्याय परिस्थितींत भियेनासतना जेजूचेर अखंड बाबार्थ बाबा भयणी आमकां खंडी जावन जिवो करता त्या बाबार्थांत आमकां फळ मेळटा आनी त्याच बाबार्थान आमी उंड्या आरोपारच्या जेजूको आमी आराधन करया आनी तिसरें चरण गावया लिपो हासले एकस्ते देवपण आंगाले पडताय तेच तुझे मनशापण हांव दोनी सता पातेवन ओसारता आनी दुखे सोरा मागलेस मागता पूण हांव दोनी सता भक्तेन ओसारता आनी दुखे सोरा मागलेस मागता बाबा भयणीनो पवित्र त्रिंदादिसो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ताचें पर्व आमी आचरण करता देवाचो मोग पवित्र त्रिंदादी मारिपात उगळा पजलो मनशा कुळाक देवान रचलें संवसार रचलो मोगात मनशाच्या मोगान बरयल्या देवान बाबा भयणी
हो पवित्र सुंदर संसार रचलो कितें दिवंक ना देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत कितें उणें आसा जावं ती आमच्या मनशा जिविताक कितें जाय तें देवान दिलां बाबा भयणी उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 6 आपल्या सारक्यान आनी सुरपायान ताणें आमकां रचलो उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 आमकां सांगता आपलो स्वास ताणें आमचे भितर घालो सगळो पयलो अध्याय आमकां सांगता संवसारांत सर रितीची रूख झाडां आकाश समुंदर ह्या दर्यो सूर्य चंद्र नखेत्रां प्राणी हर एक रितीच्यो जिवी देवान रचल्यो मनशाक ताचेर अधिकार चलोवंक ताणें फावो केलें किर्तनकार 8व्या किर्तनांत आमकां सांगता देवा कसली तुजी महिमा मनशाक देवदूतां पुरो आशिल्लो ल्हानकण तुवें रचलोय आनी ह्या संवसाराचो अधिकार ताच्या हातांत घालोय केदें व्हरतो मोग बाबा भयणीनो मनशाच्या मोगान बरयल्या देवान मनशाक गुलाम करूंक ना आपली भुरगीं करून ताणें रचलें आमकां ताच्या सारकेची केली आमकां दिसता तो ग्रास ताणें दिलो आपली सोबाय ताणें दिली आमकां ताणें सांबाळून बेलें रचलें पोसलें सांबाळलें इस्रायल परजेक ताणें कितें उणें केलें कांयच उणें करूंक ना बागार अखेर म्हणसर त्या परजेक ताणें सांबाळलें हो जावन आसा तो देवाचो व्हरतो मोग बाबा भयणीनो ह्या देवाक आमी नियाळ करया ह्या देवाक आमी हरसिया तुमची जाप आमी तुका उगडशितांव आमी तुका उगडशितांव इस्रायलाच्या देवा आनी रक्षका आमी तुका उगडशितांव देवा सताच्या आनी सासनीक जिविताच्या आमी तुका उगडशितांव देवा बरवशाच्या आमी तुका उगडशितांव देवा सुस्निकायच्या आनी बुजवण्याच्या आमी तुका उगडशितांव देवाची शेळये आमी तुका उगडशितांव अद्भुतांच्या देवा आमी तुका उगडशितांव जियेतल्यांच्या देवा आमी तुका उगडशितांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा आमी तुका उगडशितांव म्हज्या बरोवन उमतोच्या संतोषाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव सगळ्या भुमीच्या देवा आमी तुका उगडशितांव खऱ्या जिवंत देवा आमी तुका उगडशितांव शासनाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव बदलनातल्या देवा आमी तुका उगडशितांव इस्रायलाच्या सर्व घराण्यांच्या देवा आमी तुका उगडशितांव खऱ्या आनी जिवंत देवा आमी तुका उगडशितांव शक्तिवंत देवा आमी तुका उगडशितांव इस्रायलाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव देवांच्या देवा आमी तुका उगडशितांव अब्रामाच्या इजक आनी जाकोबाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव जेरुसलेमाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव दाविदाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव एलियाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव शद्रक मेशक आनी अबेदनेगोच्या देवा आमी तुका उगडशितांव दानियेलीच्या देवा आमी तुका उगडशितांव आमच्या पूर्वजांच्या देवा आमी तुका उगडशितांव सगळ्या मनुष्या कुळाच्या देवा आमी तुका उगडशितांव म्हजी काकुळट करच्या देवा आमी तुका उगडशितांव नीत करच्या देवा आमी तुका उगडशितांव स्वताच्या देवा आमी तुका उगडशितांव महिमेच्या देवा आमी तुका उगडशितांव शांतीच्या देवा आमी तुका उगडशितांव बाबा भयणी हो जावन आसा देव मोग करचो देव आनी ह्या देवाचो मोग इतल्यार रावोंक ना जो हांव सवांजेल आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्या आस्पताक ताणें आमचे खातीर दिलो मोग मनशा रुपार संवसाराक देवून आयलो आनी तो जेजू क्रिस्त मनशा रुपार जो हांव सवांजेल अध्याय 1 वाक्य 14 शब्द मास जालो आनी आमचे मदीं जियेलो मनशा रुपार तो आयलो मनशा मदीं तो जियेलो आनी आमचे सारको जावन तो आमचे सांगाता रावलो
मनशाची मोग ताणें दाखयलो, मनशाच्या कश्टांक पावलो, मनशाची पिडा ताणें गुण केली, मनशाची दुखां ताणें पुसलीं, मरण पावल्यांक जिवंत केलें, सुकून गेल्ल्यांक वाटे काडले, सुकून गेल्ल्या शेळयांक गोपान घेतलीं, पातक्यांक ताणें बुक्षिलें, हरयेकल्या पयस केल्ल्या देवातान पयस केल्या पाटी हाडलें, आपल्या रक्तान ताणें ताका अभिषेक्त केलें आनी सगळ्या संवसाराक जीव दिलो. आनी आखरेक बाबा भयणीनो, आपलो सांगातपण दिवच्या खातीर निमाण जेवणार ताणें हुंडो घेतलो आनी तो मांस जावन संवसाराक दिलो, वायन घेतलो आनी रगत जावन संवसाराक दिलें. अशें आपल्या कुडी रक्तान हो सगळो संवसार ताणें पोसलो आनी की तो पोसता. असलो मोग आमच्या सोम्याचो कालवरीच्या दोंगरार आमचे खातीर 3 घंटे वळवळून आपलो जीव दिवन आपलो जीव बापाच्या हातांत आमच्या मोगा खातीर समर्पण दिल्ल्या जेजूक आमी उगडशिया आनी म्हणया, जेजू राया आमी तुका उगडशिता. जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू शांतीच्या राया, जेजू राया आमी तुका उगडशिता. जेजू रायांच्या राया, जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू ससनाच्या राया, जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू सर्गींच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. अमर राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. अदृश्य राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. निष्कळंक राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. रायांच्या सर्वेस्परा, जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू भक्तांच्या राया, जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू सियोनाच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. सगळ्या संवसाराच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. ससनाच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. वर्त्या राया, जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू संवसारांतल्या रायांच्या राया, जेजू राया आमी तुका उगडसिता. जेजू सलोमाच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. नित्यवानपणाच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. सर देवा प्रास्वर्त्य राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. इस्रायलाच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. महिमेच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. सुदेवांच्या राया, जेजू राया आमी तुका जेजू उगडसिता. शासनाच्या ससनाक राया. जेजू राया आमी तुका उगडसिता. बाबा भयणीनो, देवाचो मोग परत मुखार वेता. आपल्या पुता जेजूक धाडिल्ल्यांतच हो मोग संपना. जेजू आपूण वेच्या आदी शिसांक सांगता, हांव वेतलो आनी तुमकां मजत दराक धरतलो. 3 दिसो 3रो जण पवित्र आत्मो, सताचो आत्मो, जीव देणार आत्मो, कृपेचो देणार आत्मो. बाबा भयणीनो, जेजून पवित्र आत्म्याक धाडलो. कितें ताणें बापाचो मोग ताणें उगडा पेलो तो जियोवच्या खातीर आनी ह्या मोगा साक्ष जावचे खातीर, आमच्या भावार्थान घट जावचे खातीर, ह्या संवसारान देवाची भुरगीं जावन ताच्या कृपेंत ताच्या सोबायेन आमी जियोवचे खातीर, पातकाचेर झुजोन वायट खोट्या ओडण्याचेर आमी झुजोन जैत व्हरून धैर्यान आमी देवाची भुरगीं जावन जियोवच्या खातीर बाबा भयणी आमकां पवित्र आत्मो दिलो. आनी त्या पवित्र आत्म्यान शिसांक गट केलें, सुरविल्या पवित्र सभेक गट केलें आनी आमकांय तो गट करता. तर ह्या 3ऱ्या सणाक पवित्र आत्म्याक बाबा भयणी आतां आमी मान करया आनी म्हणया, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडशिता. पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. बापाच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका सोम्याच्या उगडसिता. आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. सर्वेस्वराच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. पुत्रावधींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. खऱ्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. जाणवायच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. समजणेच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. पदवेदार आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. मागण्यांच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. ससनाच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. जियोवच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. विनंतेच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. सताच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. कृपेच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. बुजावण दिवच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका उगडसिता. महिमेच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमी तुका सात्विक उगडसिता. आत्म्या,
पवित्र आत्म्या आमी तुका भूत वगडसिता संघच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका वगडसिता उत्तेजन दिवच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका वगडसिता जिवितच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका मजत वगडसिता दिवच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका वगडसिता महोन्नतच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका देवाची वगडसिता भुरगीं करच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमी तुका वगडसिता बाबा भयणीनो देवाचो मोग विचित्र देवाचो मोग अजापाचो मोग तो मोग आमी निजाकी भोगतना आमकां आमी अजाप पावता सोम्याची विचित्र कृत्य आमच्या जिवितांत ताणें मोगान केल्लें देखतना आमचें काळीज संतोशान भरता बाबा भयणीनो हर एका मनशाचें म्हजें आनी तुमचें जिवीत एक अजाप मिरेकल आज आमी कितें जावन आसा हें अजाप कित्याक ह्या संवसारान देवान आज सामकें आपुरब्याचें जिवीत दिलां आनी ताच्या सारकेंच जावन जिवचें जिवीत दिलां आनी त्या जिवितांत हर एक दीस आमी जीव आसा आमचें काम करता देव आमकां राखता हें अजाप कित्याक आमी जीवचो संवसार बाबा भयणी वायट खोटेपणां आनवारां पिडा शिडा वारें वादळां सलवणी हर एकी रितीची दुस्मान आमचे भोंवती आसात आनी हाचे मदें हांव आनी तुमी जियेता आमचो भावार्थ सांबाळटा देवाची भुरगीं जावन जियेता माया मोगान जियेता कुटाम सांबाळटा आमचे वावर करता सकाळीं उठ्ठा संजेर न्हिदूंक वयता पर्यंत हर एक रितीन आमी सारके रितीन वावर करूंक आमकां साथ दिला देवान आमकां दिल्ली दिनी आमी जियेता कितें जावन आसा फुडें आमी मनीस कांय न्ही तरी पूण आमी कितें संवसार हो जाला आज देवाचें देणें हें देवाचें अजाप बाबा भयणीनो तर आमी सोम्याक उगडशी या गावया गीत सोम्या देवा हांव अजापता देखतना तुज्या हातांनी केल्लीं सर्व विस्मीत पावता म्हज्या मोतीक समजना तुजी ती पवित्र सकत पदवी आनी महिमा सक्कड आमी काळजांत तावन गावया सोम्या देवा अजापता हांव देखतना सोम्या देवा अजबता हांव देखताना तुज्या हातान केल्ली ती सुकृत्या विस्मीत पावता मोतीक म्हज्या समजना तुजी सकल तुजी पदवी महिमा वळखता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना तो वळखता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना तो वळखता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना तो वळखता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना केदें वर्तें अजाप सोम्या तुवें आमच्या देवान आमचे ती मनीस जावन येवचें तुवें आमच्या देवान एक मनीस जावन आमची सडवण करचें तुवें आमच्या देवान आमचे खातीर कुसार मरचें तुवें आमच्या देवान एका उंड्या रुपार आमच्या सांगात रावचें केदो व्हडलो मिस्तर सोम्या म्हज्या राटापूक जायना सोम्या केवल तुजो मोग सोम्या
सगळ्या मनशाक तुवें दाखयलो तो मोग जेजू. ह्या मोगान तूं आमच्या सांगात आसय. म्हजें मन म्हजी मोत हें आटावपाक शकना. सादो मनीस हांव, एक कीड सोम्या तुजे मुखार हांव. येदे व्हडल्यान देवपण तुजें एका मिस्तरा रितीन उगडापें केलां हांवें. सोम्या तुवें आमच्या जिवितान जिवचें, तुवें आमचे मदें तुजें जिवीत वांटून घेवचें. हो मिस्तर व्हरतो सोम्या. आज हे चिंतना म्हजें जिवीत सोम्या संतोसता देखून अजापता आनी गायता दुसऱ्या चरणां. पूण चिंतना बापान पुताक धाडलो ह्या संवसाराक म्हजी सोडवण करच्या. जायना टापूं मिस्तेरे तो व्हडलो धन्याक मोडचे गुलामाक सोडोवच्या. तो वळखता हांव विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं सजना सजना. तो वळखता हांव विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं सजना सजना. तो वळखता हांव विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं सजना सजना. तो वळखता हांव विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं सजना सजना. वय सोम्या हांव राखून रावता. एक दीस येतलो सोम्या, हे म्हजें जिवीत सोम्या तुका भेटोवचो. एक दीस सोम्या हो संवसार हांवें सांडून वयत आसतना तुका तुजे सांगता म्हज्या देवा संगी हांवें करसूचो. त्या सर्गींच्या राजांत देवा तुका रोप पळोवचो. म्हजें काळीज राखता त्या घडये तुका रोप म्हज्या देवाक देखच्या खातीर. सांत आगोस्तीन सांगले बरी, हें काळीज विशव घेना तुका देखता पर्यंत. वय सोम्या त्या दीस ह्या सर्गींच्या राजान तूं म्हाका आपोव घेतना जेजू हांवें तुजें सांगता थंयसर वेच्या खातीर. ह्या संवसारांत म्हजी जिणी हांवें जियेल्ली आखेर करन कितें म्हजें बरें वायट काण घेवन तुज्या बागलार येत आसतना तुज्या सर्गींच्या राजान तुज्या पांयां तिडयत आसतना जेजू तें सर्गींचें सुख हांवें बगसो दीस म्हाका फावो करून जेजू हांव राखतां. तुजें दैवीक रूप पळोवंक तुज्या दैवीक रुपांत हांवें एक जावं आनी तुज्या सावळेंत हांवें जियोंक सोम्या. आनी ह्या संवसारान म्हाका मेळना तो संतोष, तो उल्हास, तो आनंद भोगूंक जेजू हांव राखून रावता. आनी ह्या खातीर जेजू हांव तुजी अजापां नियाळण गायता तिसऱ्या चरणां. क्रिस्तेताना आकडेच्या त्या दिसा आपोवंक म्हाका सर्गीच्या त्या रास्यान केदो संतो रूप पळोवंक ताका उल्हास भोगूं गांव गिताची ससना. तो वळखता हांव विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना. तो वळखता हांव विस्मी जावं तुका हरसिल्लो तूं ससना
ससना तो ओळखता हांव विस्मेजां तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तो ओळखता हांव विस्मेजां तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना हरसिल्लो तूं ससना ससना हरसिल्लो तूं ससना ससना. भावा बहिणीनो, इकडे बोर मी मौन रव्या. आमचे काळीज जाता देवाचें उतर ऐकून घेवंक तयार करया. देवाचें उतर जेजूचो ह्या संवसारांत शब्द मास जावन आमचे मदें आयिल्लो. जेजू उलयलो. जेजूचें उतर जिवीत हाडूंक लागलें. जेजू उलयलो आनी त्या उतराक पिडा गूण जाल्यो. जेजू उलयलो आनी मनीस देवा ती फाटीं भरतले. जेजू उलयलो, सैतान वायट शक्त्यो मनशांतून भायर वसोंक लागल्यो. जेजू उलयलो आनी देवाची कृपा त्या उतरा मारिपात धराळ ती वाडली. जेजू उलयलो आनी मनशाच्या पोटाची भूक थांबली. जेजू उलयलो आनी त्या उतराद्वारी मनशाची आत्मीक तान थांबली. देखून पेद्रू म्हणा लागलो, सोम्या खंयसर आमी वचूं, तुजे तें आसात उतरां सासणीक जिविताची. वय बाबा भयणीनो, तें देवाचें उतर. तें देवाचें उतर जिवीत दिवचें उतर. तें देवाचें उतर मनशाक समाधान दिवचें उतर. तें देवाचें उतर भलायकी दिवचें उतर. तें उतर मनशांक सांबाळचें उतर. आज तें उतर आयकूंक एक घडी भर आमची कोण काळजां मनां तयार करया. पवित्र आत्म्याची मजत मागया. आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत, आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत देवाचें उतर भितर रिगोवंक जाय. हाडां आनी संदां मदें तें रिगोवंक जाय. कुडीच्या शिरांनी हें उतार वाळोवंक जाय. हें उतार आमचे ती फळादीक जावंक जाय. ह्या उतरान आमचें तसलें वायट भायर येवंक जाय. ह्या उतरान आमची पिडा शिडा गूण जावंक जाय. ह्या उतरान आमच्या जिवितांत कितें पातकां आसात, हीं पातकां आमचे तान भोगसून वचचीं. ह्या उतरां मरे पात आमचे ती रिगोवन आसच्यो जिवनाच्यो वायट वडण्यो पयस सरसय. आमी देवा ती फाटी येवंक जाय. तर देवाचें उतर आयकोंक पवित्र आत्म्याची सगत मागया. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत, मनांत, कुडींत, आत्म्यांत येवं दी. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारे आमी नवें जिवीत आमी जिवंक. ह्या संवसारांत आमी निजाग्या कश्टां मदें धैर्य सांबाळूंक, देवाच्या परत्या मोगान जिवंक हें उतर आमकां बोड दिवं दी म्हूण आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावन ताची ससाय आमी आतां मागया. आमचे देवोन ये दुःखांचे बदलून संतोष सोडून ये पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये दुःखांचे बदलून संतोष सोडून ये
घरचे तसले पोरचे पावोके घरचे तसले पोरचे पावोके अस्कत मोनाच्या सत्ते बुडूंके अस्कत मोनाच्या सत्तेन बुडूंके ही पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुकांचे बदलून संतोष हाडून ये ही पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुकांचे बदलून संतोष हाडून ये कष्टांतल्याचे रुदांत मुके कष्टांतल्याचे रुदांत मुके नीतीन सोच्या प्रेरण जाऊन ये नीतीन सोच्या प्रेरण जाऊन ये ही पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुकांचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुकांचे बदलून संतोष हाडून ये देवाची उतर आता आमी ऐकूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमच्या येसुवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. येया मुझे सरशी तुम्ही समेस्त कष्टांतल्यानो आनी वजान व्हावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हणजे जो तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावूंक सुलभ म्हजें वचें हळू. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो एक मोठवोनी याळ ह्या उतराचेर आमी करया. कश्ट येताना पिडा येताना अनवर येताना आमी कंगाल जाता भियेता आनी ह्या वेळार आमकां कितें जाय सांगातपण धैर्य. कोण एकलो म्हणटा बाबा भयणी भिये नाका हांव आसा तुजे सांगाता. आमकां कितें भोगता धैर्य भोगता समाधान भोगता. डोंट वरी आय एम विथ यू ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಈ ಉತ್ತರ आमकां धैर्य दितात. बाबा भयणी आज आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालया. बहुशा आमी भियान कंगाल जाल्या. मनशा कुळाचेर आयिल्ली मारेकार पिडा कोरोना व्हायरसची देखता आसतना आमचे काळीज बहुशा तरतरला. मनीस भियान कंगाल जाला. भावार्थी हलता थोडे पोटी एक सुरे म्हणलें बघता. म्हाका कोणूच ना म्हणलें बरी बघता.
मनीस असल्या बरें धंडळटा, कितें करचें कळना, म्हजो मोग करतले कोणीय ना, म्हाका समजतले कोणीय ना, म्हाका अर्थ कणगाण घेतले कोणीय ना, म्हजी बोगणां कोणा समजनात, म्हजे कश्ट समजनात, कोणा लागीं वयचें हांवें, कोणा कडेन सांगचें, म्हाका म्हजे म्हणल्यार कोण आसा, सगळ्यांनी म्हाका हात सोडला, आर्थीक परिस्थितीन म्हाका कश्ट म्हजे पयशे ना, कोण म्हाका दिता, कुमो करता कोण, कोणीय म्हजी बोगणां समजना, एका रितीचें निराशेचें बोगणां हें भाव भयणीनो. पण आज जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, येया तुमी कश्टतल्यानो वजान वोवयतल्यानो. Come to me, you who are burdened and suffering. Come, म्हजे चडशें येया, हांव तुमकां विश्व दितलो. I will give you rest. भावा भयणी, जेजू आज आमकां निजाकी धैर्य दिता. हे संवसारान भावा भयणी आमी मस्तुबोटी मिस्टेक करता, खंय आमी मनशांचेर पाती येता, आमी कांय इल्ले चार का जोड दवरल्यात पळय त्या पयशांचेर आमी विश्वास करता. आमच्या गळ्यांत लोकांले भांगर आसा पळय आमी ताचेर विश्वास करता. म्हजे लागीं पयशे आसात, म्हजे लागीं भांगर आसा, म्हाका 4 एकर जागो आसा, म्हजे लागीं इल्ले बुदोंत काय आसा, हांव शिकलां. बाबा भयणीनो, कित्याक उपकारता हे? एक पिड्या येताना हे उपकारता? तुजे पयशे तुका भलायकी जोडून दिवंक शकतात, तुज्या जिवितांत तुका सलवण येत आसतना हे कांय उपकारता? या तुजो प्राण येताना कांय तूं व्हरून येताय, हांगात तुवें सगळें सोडून वचचें? कुस्कोट्याची काडी तुका व्हरूंक जाता की? कांय खाडी बडी तुवें येयल्ली आसा की व्हरूंक साध्य आसा की ना? सगळें सोडून वचचें न्ही? कितें आसा तुजें आनी म्हजें म्हणलें? देखून जेजू सांगता, कश्ट तेन्ना वजां तेन्ना म्हजे सरशीं येया. कित्याक बाबा भयणी, ह्या संवसारांत म्हज्या कश्टांत, म्हज्या विकनांत, कश्टांत, दुखींत, गंदींत, बेजारांत ताणें मात्र म्हाका समाधान दिवेत, ताणें मात्र म्हाका जिवीत दिवेत, ताणें मात्र म्हाका धैर्य दिवेत, ताणें आमचो भावार्थ घट करियेत, ताणें मात्र म्हाका आपणा सांगता व्हरयेत म्हज्या जिवितांत. हांवें केल्लें बरें वायट ताच्या लागीं मात्र व्हरयेत. तूं मात समजता? हे हांव तुमी कश्ट येतलो न्हू, वजन वोवयतलो न्हू, हांव तुमकां विश्व दितलो. सोम्यात या जिवितांत कश्ट येतना आमी सलवतना अनवरांनी सांपडतना आमी जेजू लागीं वचूंक जाय. म्हजें जूं तुमच्या कांद्यार घेया. कितें तें जूं? कोस्ताना तुमी पळयलां, 2 पाडे, ह्या पाड्यांक एक जूं बांदतात, त्या पाड्याच्या गोमट्याक आनी ह्या पाड्याच्या गोमट्याक. तें जूं तांकां सांगत दवरता, एकवटायता, तें जूं तांकां बळ दिता. हें जूं इल्लें जड म्हूण बगता थोडी पोटी पाड्यांक वोवयतना, पूण तें जूं सारके रितीन तांकां वचोंक आदार दिता. भावा भयणी, आज देवान आमकां खंडीत जावनी एक हाळू जूं दिलां, आपलें उतर दिलां. त्या उतराच्या सक्तीन तो आमकां सांगत दवरता. देवाचें उतर आमकां जिवंक जाय जाल्लें तसलें दिलां. त्या देवाच्या उतराच्या बळान आमकां देव एकामेका सांगतपणान जिवंक आदार दिता, भावार्थान जिवंक आदार दिता. जूं काडल्यार कितें जाता? कोसूंक जायना. जूं काडलें जाल्यार एक पाडो एका वाटेन येता आनी एक पाडो आनी एका वाटेक येता. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर म्हणलें जूं आमकां दिलां, आमकां सांगत वचून जिवितांत वाट सुख नासतना सारक्या जिविताच्या रस्त्यार हांवें आनी तुमी चलोवं. आनी आमी जाणा हें जूं नांगराक बांदलां. नांगोर कोणाच्या हातांत आसा? कोस्तेल्याच्या हातांत आसा. देव तो नांगोर धरून रावला. देव नांगोर धरता आनी आमी चलता. जूं आमकां बांदलां, आमी ओण धरता आनी तो कोस्तलो सारक्या वऱ्याचेर तो नांगोर व्हरता. म्हळ्यार बाबा भयणीनो, आमी
देवाच्या उतराच्या बळान आमचे जिवीत आमी सोलोवन वयता ते जीवन वयता आसतना देव आमकां सारक्या जिविताच्या वऱ्यार म्हणजे शास्त्री जिविताच्या वाटेर आमकां चलयता. ह्या रितीन आमकां वाट चुकोवंक सोडिना, कश्टान पडोवंक सोडिना, पिडेन पडोवंक सोडिना, अनुमारांनी सोलवंक सोडिना, आमी निराशेक पडोवंक सोडिना, काळोखांत वचोंक सोडिना. देव आमकां सारक्या वाटेर व्हरता. पूण केदाळा त्या जुवांतान आमी सुटका जोडटा. आमकां ती जू नाका म्हूण दिसता, हे आमी नाका आमकां जड म्हूण दिसता, आमी एक काण उडयता. काण उडयता ते जुवांत सुटलो पाडो शिदा खंय खंय वता. तशें बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी वाट चुकता. तर आमी जिविताच्या वाटेन चलया, देवाच्या वाटेन चलया. देव आमकां सारक्या जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हरता. आनी ह्या रितीन ह्या वाटेन आमकां चलता आसतना आमकां कितेंच खंयच्या सरीन वायट घडना. तर देवाची कृपा ह्या उतरां मारिपात आमी मागया. सुमया शिरसी ह्या कितें जेजू म्हणटा, हांव कालत्या आनी बळ्या काळजाचो. देव कालतो चलो भाव भयणीनो. आमचे ती गर्व अहंकार ओडपण हें कांय उपकारना. जर आमचो स्वामी कालतो जाला, कुसाच्या मरणा पर्यंत कालतो जाला, आमचो स्वामी जर तर आमचे सारको सेवा आपल्या शिसांचे पांय धुंचे तितलो कालतो जाला, आमचो स्वामी जर तर म्हज्या आनी तुजी मनुश्यापणाच्या रुपान तो संवसारांत येयला, खालत्या काळजाचो बळ्या काळजाचो कितेंच गर्व आनी अहंकाराक सांपणांतलो स्वामी आज आमकां वर्त रितीन देख दिता. तर आमचें जिवीत सोम्याच्या वाटेन चलया, त्या वाटेन चलोवन सोम्या सरशी या. आमचें जिवीत केदाळे जड जावचें ना. बाबा भयणीनो आमकां कश्ट आमी आमचेच तगी आमी ते कश्ट आमी फूड करतना आमकां कश्ट त्या जड जातात. आमच्या जिवितांत येवची वासान आमकां जड जातात आमी वयतना. पूण आमी सोमीच आमकां आमचे संग येतना आमकां कित्याक मेळ. ही काणी म्हाका उडास येता भाव भयणीनो. एका याजकान सांगल्ली, एकलो मनीस एका रैलार पैन करतालो खंय, आनी रैलार पैन करता आसतना हो मनीस आपली सुटकेस आपल्या माथ्यार दवरून रावल्लो खंय. रैल वेता, हो रैलाचेर उबे रावले, सुटकेस माथ्यार दवरल्या. आनी एका पैनरांनी सारले, आळे सायबा तूं काल्या ती सुटकेस माथ्यार दवरताय, सकला ट्रेनर सकला दवरो. कित्याक ट्रेनंत आमकां वयता गे आनी तुका आल्याक वयताय. ट्रेनंत आमकां वयता गे तुका आल्याक वयताय. वय बाबा भयणी, देव आमकां वयता, देव आमचे जिवे चलोवन व्हरता. तर देव आमकां चलोवन व्हरतना आमकां तो वयतना आमचे कश्ट तो वयता न्ही गे, आमचे कश्ट तो समजून काण घेता न्ही गे. त्या खातीर न्ही गे बाबा भयणीनो जेजू कित्या खातीर कुसार मेलो. तुमचे आनी म्हजे कश्ट आपणाचेर ताणें काण गेले, आमची वजनां ताणें आपणाचेर घेतली, आमची पिडा आशिल्ली ताणें आपणाचेर घेतली, आमचे वजन ताणें व्हांवून तो आमचे खातीर कुसार मेलो, बारांदी कुरीस आमचे खातीर वयलो. तातूंत सगळीं आमच्या जिविताची वजनां ताणें वयलीं. त्या देखून ह्या सोम्यान आमची वजनां वयल्यान, आमचे कश्ट ताणें आपणाचे केल्यात. तर आमचे जिवीत ताका समर्प्या, आमचे दूख ताका समर्प्या, आमचे गंध बेजाराय समर्प्या भाव भयणीनो. आनी ह्या सोम्या कडेन आमी मागया. एक घडीभर आमचे इरादे आमी ताका समर्प्या, आमी हर एक आमच्यो गरजो ताका समर्प्या. ह्या घडये संवसारा खातीर मागया भाव भयणीनो. पयल्या सुवातेर पवित्र सभे खातीर मागया, पाप सेवा खातीर. सगळी पवी सभा ताणें सोलोवन व्हरूंक आसा. येदी व्हडली मात जबाबदारी. आमचो बायब साहेब ह्या दिसांनी जायत्या रितीन सगळ्या कश्ट संवसाराच्या कश्टा खातीर मागोवन आसा. विविध रितींनी आज मनशां कुळाक देवात येवंक तो उलो दिवन आसा. ह्या पाप सेवाक देव सांबाळून दी. कितें सगळ्या संवसारांत केवळ क्रिस्तांवांक मात न्ही, सगळ्या मनशां कुळाक कितें मिसांव करता त्या मिसांवांत सोमी ताका धीर दिवं दी. सगळ्या पवी सभेंत पवी सभे वडिलां पासून मागया, बिस्पां पासून, याजक पासून, धार्मिकां पासून मागया भाव भयणीनो. हर एका धार्मिकान याजकांनी आपल्या जिवितांत मनशाकुलाचे कश्ट आपणाचेर काण घेवंक, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां नेमल्यात.
लोकांचे कश्ट हळू करूंक, लोकांची वजनां हळू करूंक, लोकांची पदकां भोगसूंक, लोकांची मागणी त्यांनी देवा ते पावोवचे मिसांव तांकां दिलां. हर एका याजकांनी, हर एका धार्मिकांनी, हर एका बेस्पांनी कितें देवान ताका दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान सांबाळून सगळ्या मनशाकडचे कश्ट सोम्याच्या पांय तडी दवरचें तें धैर्य आमी तांकां मागया आमी भाव भयणीनो. आज सगळ्या मनशाकुळा खातीर प्रत्येक तरान कोरोना पिडेस्तां खातीर ह्या पिडे वरवीं आज सगळो संवसार कश्टांत आसा. दिसान दिसी पिडा विस्तारन आसा. आमच्या गांवांत चड आनी चड प्रत्येक तरान विशेष रितीन बंबय आनी थोड्या राज्यांनी कठीण तरान विस्तारन आसा. बाबा भयणीनो, सोम्याची सकत आज आमी मागया. ही कोरोना पिडा अशीच विस्तारत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ह्या वर्सा इस्काल आसचें ना. आमचे पैकी साबार जाणांक कामां आसची नात. आमचे पैकी साबार जाणांक आर्थीक तरान अडचोंक पडटले. आमकां घरांतल्यान भायर वचोंक जावचें ना. आमच्या प्रायस्तांक एका रितीन भें, आमच्या ल्हानशा भुरग्यांक विशेश रितीन भें. ही पिडा जर तर ह्या रितीन विस्तरून वेता मनशाकुळाचें जिवीत कश्टांचें जाता. मागया भाव भयणीनो, देवान आमकां निवारचे खातीर हें सर्व आमी नियाळ करन आमी देवाक समर्पया आनी गावया. सगळो हांव जेजूक समर्पिता. ही थोडी मागणी आमी जेजूक समर्पया आनी उपरांत उरली आमची इरादे आमी जेजूक समर्पया. आमी सक्कड सांगता गावया. सगळो जेजूक समर्पिता. परत्या रितीन आमकां समर्पया आम सगळ्या संवसाराक. Soglos Jesu समर्पिता कुशीन सर्व उपसिता. सदांच मोग ताचेर पात्यो ताचे स्तयाव जियेता. सर्व दिता, सर्व दिता. सगळोच म्हाका सर्वान दारा हांव समर्पिता. सर्व दिता, सर्व दिता. सगळोच म्हाका सर्वान दारा हांव समर्पिता. बाबा भयणीनो, ह्या घडी आमी सगळो भारत असो राष्ट्र आनी संवसारांतली सर राष्ट्रां आमी सोम्याक समर्पया. आमच्या सगळ्या राष्ट्रांनी समाधान विस्तारून दी. प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी आयिल्ली मारेकार पिडा सगळ्या संवसाराक विस्तारल्या. हर एका संवसाराच्या राष्ट्रांनी विस्तारलेली पिडा नियंत्रणाक येवं दी. ह्या राष्ट्रांनी हर एका राजकारण्यांनी प्रत्येक तरांनी राजकीय मुखेल्यांनी हर एका आडळते सोडूनच्या हर एका मनशांनी मुखेल्यांनी तशेंच अधिकाऱ्यांनी बाबा भयणीनो मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देव तांकां उजवाड दिवन दी म्हण मागया. सभार कडेन सभार पोटी आमी पळयता घुसपड आडळत्या तशा घुसपडे वरवीं प्रत्येक रितीन लोक कश्टार सांपडटा, समाधान नास जाता. झुजाकी राष्ट्रां तयार जावचे आमकां दिसून येतात. देव तांच्या मतीक उजवाड दिवन दी. मनशाकुळाचेर वज आंतनी घाली नासतना संवसाराची कस हाळू करचे तसलें बरें मन ताका दिवन दी. ह्या खातीर देवान तांकां दिल्लो अधिकार बऱ्या तरान घडसून दी. आमच्या राष्ट्रा खातीर मागया.
आमच्या भारत देशात हर एका राज्यांत हर एका जिल्ह्यांनी आणि हर एका तालुक्यांनी पंचायतांनी हर एकडे आमच्या आढळत्या वेवस्थेंत नीत सत आणि लोकांचो मोग दिसून येऊन दी. स्वार्थ सांडून हर एकल्यानी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरूंक देव तांकां कृपा आनी बळ दिवंक दी. आपले स्वार्थ सोडून या लोकांचे कश्ट आळू करच्या खातीर जेजून केल्लें तें मिसांवतांनी करूंक तांकां देव बळ दिवं दी म्हण आमी मागया. प्रत्येक तरान भाव भयणीनो मागया. ह्या दिसांनी दैत्य वैज आनी भलायके कार्यकर्ते नर्सां आस्पत्र्यो आनी इतले हर एक जावन ते ह्या पिडे विरोध झुजतात. जेजूचें काम तें एक वजन हळू करूंक पिडेचें कोरोना पिडेचें वजन दुर्बळकायेचें वजन कश्टाचें वजन हळू करूंक प्रयत्न करून आसात. देव तांकां कृपा दिवं दी भलायकी दिवं दी सकत दिवं दी. तांचे बसत आमी मागया भाव भयणीनो. मनशा कुळान आज प्रत्येक रितीन मागया. कोणा कडेन आसा कोणा कडेन हेरांक कुमो करची सकत आसा तांणी बऱ्या मनान आपले आज संपत्ती आपले पयशे आतबदीक पुंजावन दवरिनासतना ह्या कश्टाच्या वेळार वांटून काण घेवंक कश्टांतल्याचें वजन हाडू करूंक बरें मन करूंक आपणा लागीं आसलें हेरां लागीं कश्ट तेल्या लागीं वांटून घेवचें बरें मन तांकां दिवन दी. सोम्यान म्हणली उतरां ताचें मोती कोसून दी. कश्ट तेल्यान वजन वयतलें म्हजे सरशी येया. हर एका कश्ट तेल्याचें वजन वयतल्याची जबाबदारी तांकां दिल्या म्हूण समजून तांचे लागीं आसलें ताणें वांटून घेवन हेरांचे कश्ट आळू करूंक देव तांकां बळ दिवं दी म्हूण आमी मागया आनी गावया. सगळं जेजू समर्पिता ताच्या पाया सर पडता. लौकिक कोशाला सर जाणता काणगे सोम्या म्हाका हाता. सर्व दिता सर्व दिता सगळं म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सर्व दिता सर्व दिता सगळं म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. बाबा भयणीनो आमचे कुटुंब आमी हाडया. आमचे वैयक्तीक जिवे सोम्या मुखार हाडया. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांनी कितें आसा आमचे कश्ट आमची कंद बेजाराय आमच्या मोतींतली निराशा सगळें जेजूक समर्पया. आज कितलेशा कश्ट कुटुंबांनी समाधान ना. दादल्या बायले मध्ये समाधान पती पत्नी मध्ये समाधान ना. आज कितलेशा कुटुंबांनी आवय बापूय भुरगीं कश्टार पडल्यांत आवय बापूय प्रायाची जड जाल्यांत आज तांकां समर्पया. कष्टांत दुखांत आपल्या रडतेल्या हर एका भावा भयणीक आमी समर्पया. भाव भयणीनो आमची कुटुंबां एकामेका आमी कोणी वजान जायनासतना आमी सगळे एकामेका वजन हळू करचें जेजूचें मिसांव कुटुंबांत करूंक प्रयत्न करया. मोगान जल्म दिली वळखिल्ली आवय बापूय आमकां जड जावची नाकात. त्या आवय बापूयन आमकां वयल्लें आमी त्या आवय बापूय जड जावन तिल्ल्या ल्हान आसतना तावन त्या आवय बापूयन आमचे खातीर त्याग सक्रिबेस केल्यात. त्या आवय बापूयांक आमी समर्पया. भाव भयणीनो त्या आवय बापूयांचे दूख आमी जेजूक समर्पया. तांचे कश्ट तांचे पिडाचेर उतर प्रायाचे कश्ट तांकां जेजूक समर्पया. तांकां आमी जेजू भेटोवन दिवया. आज कोणाक पती पत्नीक जर तरी कादरी जिवितांत एकामेका पती जड जाला पतीन जड जाल्या म्हूण बघता जेजूक समर्पया. कित्याक जेजू तें हाळू करता. कादरी जिवितांतली नाश समजुनी पयस सरून कुटुंबा जिवितांतली नाश समजुनी पयस सरून जेजून आमचे खातीर दाखयल्ल्या पवित्र कालवारीच्या दोंगराच्या मोगांत आमच्या दादल्यान आनी स्त्रियेन एकवटून त्याग स्पिरिताचो त्याग करून एकामेका खातीर जिवंक जेजू बळ म्हणून मागया. गर्व नाका
नाका, हंकार नाका. काजारी जिवितान बेसाच्या जिवान वडपण हंकार मुचे म्हणलें तो स्वा हंक दे नाका भाव भयणीनो. कलते जावया. अरे एक दादलो बायल कलती जावन दीत, एकामेका मोगान जीवन दीत. भुरग्यां पासून मागया भाव भयणीनो, आमची भुरगीं देवाच्या वाटेन चलोवन दीत. आमच्या भुरग्यांनी वायट वाट धरची नाका. आमच्या भुरग्यांनी मोबायलांत वचून वायट फेसबुकांनी कित्याक वायट सक्तीक वेचे नाका, वाट सुकची नाका. आमची भुरगीं भावार्थान जिवन दीत. आमची भुरगीं सुगुणान जिवन दीत. आमची भुरगीं आवय बापायक काळजावन जिवन दीत. आमची भुरगीं खऱ्या क्रिस्ती जिविताच्या वाट्यान चलोवन दीत म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यां पासून मागया भाव भयणीनो, पेडेस्तां खातीर मागया. आज कोरोना पिडेस्त ह्या हेर रितींनी विविध पिडेनी आमची घरां कितलीं जाणां कुटुंबांनी आज पिडेस्तां आसात. आज थोडी पोटी ह्या कोरोना पिडे वरवीं आस्पत्रेक वचूंक पर्यंत जायना. तसल्या परिस्थिती सांबाळून कश्टान आसात. हर एक तरेच्यो पिडा जेजू गूण करून दी म्हूण मागया. सुमेती आसा ती सकत चड पिडा गूण करची. तांकां आमी जेजूक भेटोवन दिवया. जेजू तांकां आपणून दी, गूण करून दी. आमचे कश्ट जेजूक समर्पया भाव भयणीनो. कितलेशे कुटुंबांनी आज कश्ट आसात, आर्थीक परिस्थिती बरी ना. ह्या दिसांनी एक खावूंक जेवंक काडचे तितली ती परिस्थिती बरी ना. कश्ट आसात. जिवचें कशें कळना असल्या कश्टान सांपडलेल्या हर एका कुटुंबा पासून मागया. जिवीत तांकां वजान जाता आसतना जेजूचो तांकां हळवाय दिवन दी. जेजू तांकां वाट दाखोवन दी. खंडीत जावन कोणीच बरवसो उगडायनासतना, निराशी जायनासतना, कंगाल जायनासतना जेजू सरशी येवन जेजूच्या संगतपणान जिवन तांणी धैर्य घेवंक तांचे पासून मागया. भाव भयणीनो, आज ह्या आराधन भाग्य दिली. तुम्ही मस्त जाणां आसात. आज कोण आराधन ह्या भाग्य येतात, तुम्ही सकड आज जेजू कडेन तुमचे कश्ट भेटया. तुमच्या जिवितान कंगाल जाल्यार जावं पुरो, तुमी तुमकां निराशा आयल्या जावं पुरो, कश्ट चड जाल्यार जावं पुरो, पुरो जाला जावं पुरो, कश्ट सुनो जेजूक भेटया. सुमी तुमच्या संगत आसा. ह्या सोम्यान अजापां गेल्या दर्येक ताच्या जिवितांत कितलींशीं अजापां जातात. आनी तुमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत अजापां जातात. आमचे कश्ट ताका समर्पया. निराश जावचें नाका. आमी कंतीन गंगाल जावचें नाका. क्रिस्तांव मनशाक भावार्थान जियेतल्या मनशाक कंत ना. कित्याक आमकां जेजू आसा. जेजू ते आमचे कंत, कश्ट, दूख सगळें आमकां समर्पूंक अवकाश आसा. तर आमचे सकड कश्ट, दूख, पिडा, कंत, बेजाराय सगळी जेजू समर्पया. सोम्यान जेजू हें सगळें तुका समर्पित हांव जेजू. आमचे काळीज, आमचे मोन, आमचे कुटाम, आमचे कश्ट जेजू तुका समर्पित हांव. तुवें कश्ट आमचे कश्ट व्हांवोन काडून गेले. खुर्सार आमचे खातीर तूं मेलाय जेजू. तुज्या रक्तान आमकां तुवें सगळें आमचो मोग दाखोवन दिलें. तुज्या रक्ताच्या त्यामेन आमची पिडा पुसून काडले. आमकां जिवितान घट केला जेजू. आज हे आमचे कश्ट, हे आमची खंत बेजार, आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, पिडा शिडा, निराशा सगळे हर एक जेजू तुका भेटून दिता आनी म्हणटा गायता जेजू. जेजू समर्पिता सोम्या म्हाकाच हांव दिता. मोगान सक्तेन म्हाका तुंब आशिर्वाद मुजेर दवर. सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारां हांव समर्पिता. सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारां हांव समर्पिता. बाबा भयणीनो, जेजूचो आशिर्वाद घेवंक वेच्या आदीं हो पवित्र जून म्हयनो, पवित्र काळजाक, जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो. हे घडीभर आमकांच आमी समर्पया. पवित्र काळजाची लदीन म्हणून
जेजूच्या बेसांव घेवंक आमी तयार करया सोम्या काकूळ तुमची कर सोम्या काकूळ तुमची कर क्रिस्ता काकूळ तुमची कर क्रिस्ता काकोळ तुमची कर सोम्या काकूळ तुमची कर सोम्या काकोळ तुमची कर क्रिस्ता आयकम का क्रिस्ता आयकम क्रिस्ता दयन आयकम का क्रिस्ता दयन आयकम सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तुमची तुमची कर कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोळ तुमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकोळ तुमची कर जे सांतिस्मा त्रिंदते कास्तवा काकोळ तुमची कर जेजूच्या काळजा बोंगाच्या देवाच्या प्रतिरूपा काकोळ तुमची कर जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्याच्या बिडारा काकोळ तुमची कर जेजूच्या काळजा मनशा कोळ्याच्या भरवशा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा बिरमोदीच्या सागोरा काकोळ तुमची कर जेजूच्या काळजा पातकाच्या बोगसाण्या काकोळ तुमची कर जेजूच्या काळजा मोगान जळच्या आगट्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा दानवायच्या भांडारा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा कुरपेची झरी काकोळ तुमची कर जेजूच्या काळजा बाल्यान पापसल्ल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा संसारा खातीर रडल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा शांतीपणाच्या उगामा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा कष्ट त्याला सवकसाये काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा दुखेस तुझी बुसावणे काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा सर शेगोनाच्या भांडारा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा सर काळजांच्या राया काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा संसाराच्या राया काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमच्या समेस्तच्या संतोषा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमच्या देवपणान भागीदार केल्ल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमचे खातीर गायल्ल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमचे खातीर रकमान भोगुल्ल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमकां सवकासाय बसयतल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा पातक्यान शिबाच्यावे काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा मोरतेल्यांच्या बरवशा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमकां बापती एकवट आयिल्ल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा आमचे खातीर कुर्साचें मरण सुसुल्ल्या काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा शांतीच्या कुंवरा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा सुस्नेगाच्या शिकारा काकोळ तुमची जेजूच्या काळजा सर मानेने ओगला पावस जाल्ल्या काकोळ तुमची कर जेजूच्या पवित्र काळजा आमी तुका समर्पित हांव तुजो आशिर्वाद घाल हो जीवन म्हयनो सगळो तुका समर्पिला आसता सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद घाल जेजूच्या पवित्र काळजा तुज्या कुशींतान वाळिल्लो रक्ताच्यो आनी उदकाच्यो झरी संवसाराक जीवन दिवन दीत ह्या घडये ह्या आराधनान भाग घेतिल्ली सर्व भावा भयणी सगळ्या संवसाराक ह्या घडये खंयसर ती भाग घेतात ह्या घडये भाग घेतल्या एकल्याच्या जिवितान तुजी बेसांवां पडून दित तुज्या पवित्र कुशीन जावन वाळिल्लो उदकाचे आनी रक्ताच्यो झरी तांचे थंय वाळून जिवीत ताचे बेसांवां ताचेर वाळशें कर आनी तुजें जिवीत नंदन कर आमची पिडा गूण कर आमच्या मोतीक समाधान दी संतोष दी आज सगळें आमचें जिवीत तुका समर्पिलां ह्या आराधन एक घंटो सोम्या आज तुजे संगत आमी आसल्या आज हें सगळें जिवीत आनी आमचो सगळो संवसार पवित्र सभा सगळें तुका समर्पिलां तुज्या पांयां तळी दवरलां सोम्या आज सगळ्या संवसाराचेर पवित्र सभेचेर हर एका भावा भयणींचेर कश्टतेलांचेर पिडेस्तांचेर प्रत्येक तरेन अनवरां सांपडलेल्यांचेर मोतीक समाधानांतल्यांचेर कादरी जोड्यांचेर प्रायस्तांचेर आपल्या घरां वावूंड करतल्यांचेर परगांवांत असल्यांचेर भुरग्यांचेर कोण तुजी आदार मागतात प्रत्येक रितीन जेजू सभार चरणी म्हजे लागीं मागो विनंती प्रेयर रिक्वेस्ट धाडल्या जेजू हे प्रेयर रिक्वेस्ट करता हर एकल्याचेर कोणें ती मागणी धाडल्या हर एकल्याचेर जेजू तुजी आशिर्वादां तो घाल आनी तांची मागणी सफळ कर तांचे इरादे तांकां लाभय आनी तुज्या आशिर्वादांनी बर जेजू आमी काकुळतीन मागता आमेन येद्या व्हडा सक्रामेदा गीत गावन सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेवया साष्टांगनामान करूया पुरविल्ल्या त्या रूपाबोतला नव्यो रीती आदर्या सलवून बेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापाक
तुझे पुता उल्हासाने स्तुती जाओ पृथ्वी महिमा ससना ससना एका रीती हर्षिया तुका दोघांच्या स्पिरिता सामा सामी नावाड्या प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो बुडगळास तुवें आमकां सोडला तुझे सर्वने सफळ सदां तुमचे ती आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हांव आयच्या आराधनाक आमकां आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बाबुरता. हें आराधन डिवायन वर्ड टीव्हीचेर प्रसार केल्ल्या तसो मालक मानेस्त स्टीवन मेंडीस आनी कोटाम आनी मानेस्त जॉस्वीन तशेंच चित्रीकरण केल्ल्या माने सूरज मचादो आनी अपुर्बाचें गायन केल्ल्या मानेस्त विजय तशेंच अपुर्बायनी आल्तार सोबयल्ल्या CSSTMच्या धर्म भयणीचो हांव काळजांतान उपकार बावडटां. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. मोगाचेनो ह्या आराधनान तुमी जायत्यांनी भाग घेतला. हर एका आराधना हर एका आयतारा आमी दैवीक अमृत मिडिया तर्फेनी आराधन चलोवन मेला. तुमच्या सर्वां पाशीत मागलां आनी की मागता खंयच्याय तुमच्या गरजेन तुमी आमकां संपर्क करयत. तुमचे पासत आमी मागता दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन तुमकां समेस्तांक देवाची आशिर्वादां मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं.